दिसता कॅन्सल तुम्ही चितलेले जातले अशें म्हणून कोर्टाचो निकाल असो जातलो म्हणून ना आमकां खात्री आशिल्लीच की बीजेपी जेन्ना जिखूंक शकना तेन्ना ह्यो गजाली घडटात. जशें आतां सोशल मिडियाचेर न्यूज चलता, कडबामानार एकट्यान एजन्सी काडल्या, तो कंटिन्युअस तुका फेक आयडीचेर बुरशे कमेंट बरयत रावता. इट्स टेक्नीक. दे कॅनॉट विन, दे बाय. दे कॅनॉट विन, दे स्टॉप. दे कॅनॉट विन, दे थ्रेटन यू. जोर, जबरदस्ती, धमकी, ह्योच गजाली बीजेपीच्यो न्ही. म्हाका एकूच गजाल सांग, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इतली अशिक्षीत, आर दे अनएज्युकेटेड फूल्स दॅट दे डोंट नो दॅट देर इज अ जजमेंट. जजमेंट आसून जेन्ना ते इलेक्शन डिक्लेअर करता आनी तो टर्म दिवपाक वयता, ऑक्टोबर 15 सगळी गजाल घडली, 20 डिसेंबराक जिल्हा परिशद जाल्ली, तेन्नाच करचें आशिल्लें इलेक्शन. तेन्ना कित्याक करूं ना? आनी तुमचे हियरिंग सोंपला फाटल्या शुक्रारा. सो आय एम शॉक्ड. वॉज द कोर्ट नॉट सिरियस अबाउट इट? बिकॉज कोर्टान हे गजाली घेवंक जाय की गोंयान अख्ख्या फोंड्यान हे इलेक्शन चल्लां, लोक दीस रात भोंवता गरमीन, खंयच्या पार्टीचो आसूं, स्लिपी वाडटा, हे सगळ्यो कामां, तुज्यो बीडीओ, तुजे गव्हर्नमेंट फंक्शनरी स्टॉप जाला. सो कोर्टान अशी शुक्राराक डिक्लेअर करचें आशिल्लें. आमकां दिसता सुप्रीम कोर्टान वचनय म्हणून सारकें इलेक्शनाच्या 4-6 वरां पयलीं हे डिक्लेअर केल्लें. इट इज अ क्लियर फिक्सिंग, मॅच फिक्सिंग. आनी आमकां कालूच कळिल्लें हें कित्याक अशें जावपाचें आसा, कित्याक ते डेली सर्वे काडटाले आनी जेन्ना सर्वेक तांकां कमी दिसतालें मातशें बीजेपी, तेन्ना ह्यो गजाली घडटल्यो आमकां खबर आशिल्ल्योच. सो दीस ऑल म्हणटा तो प्लॅन म्हणटा बीजेपीचोच. तुवें तुजे मनाक विचारपाचें. यू शूड ऑल्सो आस्क युअर सेल्फ वेदर दिस इज सी. तुमी जेन्ना म्हणटा गोंय आनी इंडिया भाजपाच्या तर्फे इतले वयर सरला, जाल्यार असलो ब्लंडर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया करूं शकता? फाल्यां 7 इलेक्शन चालू मरे आनी आज इलेक्शन बंद उडयता. हा, सो इट इज अ फेल्युअर ऑफ हुम? गव्हर्नमेंट ऑर इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया? लेट सीएम स्पीक अबाउट इट. सीएमान येवन 40 एव्हरी डे सीएम हांगा 10-15 मिटींग घेतालो मरे. गोंयची इकॉनॉमी हालयली मरे सीएमान फोंड्या येवन. हांगा सीएम फोंड्याच आशिल्लो. सो सीएमान आन्सर दिवचें वेदर इट वॉज प्लान, प्री प्लान ऑर नॉट प्लान, और वेदर ही बिलीव्स दिस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऑर नॉट. यू आस्क दिस टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ऑर पोंडा. कित्याक तो जितलो फोंड्या येवन 24 तास ताणें फोंड्या दिले, इतल्यो कोपरा बैठक्यो घेतल्यो, जाल्यार त्यो कोपरा बैठकीर बशिल्ल्या लोकांक तरी सीएम तोंड सांगू शकतलो काय हे सारकें की रॉंग म्हणून? हे सीएमान आन्सर दिवचे ह्या गजालीचेर. आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट दिस इज वॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी मीन्स. दिस इज वॉट अ ब्लॅक डे इन डेमोक्रेसी मीन्स. अँड दिस इज इवन द कोर्ट्स इन इंडिया शूड नॉट बिहेव लायक दिस. कोर्टान ही गजाल त्या दिसाक कोर्टान सुद्दां म्हाका दिसता वेन अ जजमेंट कम्स देर शूड बी अ लॉट ऑफ इमोशन्स इन द जजमेंट. There should be emotions because you are dealing with almost 34,000 voters of Ponda and more than 2 lakh people of Antruz Nagar. And अख्ख्या गोंयचे पॉप्युलेशन ह्या इलेक्शनाचेर आशिल्ले. इलेक्शन ऑफ स्पॉट इन द नेम ऑफ लिगसी. वेर इज द लिगसी? कितें केलें तुमी? म्हणजे तुम्ही कोणाक तरी 27 तिकेट दिवची म्हणून रितेशालो गोळो कापलो की केतन पाटेकार आमदार जावन तुम्ही गोळो कापलो? हे सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर तुमकां लोक विचारतले. ह्यो गजाली सगळ्यो प्री प्लान. खडबाबानार येवन विश्वनाथ धुळवीचे लोक बोळा घालता, मागीर ताका सीएम सांगता तूं भिनाका रे, इलेक्शन आपूण कॅन्सल करता, तूं मातसो वावर सगळ्यां मदीं 27 तुका आपूण तिकेट दिवपा जाय जाल्यार तो मागीर उमेदीर वावरता आनी तिकेट हे कॅन्सल. हे हांव म्हणना, फुजबुजान आयल्या ही गजाल 1 तारखेक. सो वॉज दीस अ प्लॅन थिंग टू सी दॅट मिस्टर दलवी गेट्स अ तिकेट इन 27 ऑर वॉज इट अ प्लॅन थिंग? हे चिंतपाक जाय. आता म्हाका 2 दिसां पयलीं हांवें सांगिल्लें हांकां कितें म्हणटा खंय इलेक्शन रितेश हरता आमी ताका मंत्रीपद दिवया आनी त्रास नाका. सो दीस ऑल्सो कॅन बी अ थिंग. आतां म्हाका प्रश्न विचारपाचो एकाच मनशाक, आमचे भाऊ गोंयचे श्रीपाद भाऊक. श्रीपाद भाऊ ह्या गजालीचेर उलयतले काय? श्रीपाद भाऊ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक हो जाप विचारतले काय? श्रीपाद भाऊ हे प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पर्यंत पावयतले काय? कारण श्रीपाद भाऊ 30 वर्सां मंत्री आसून बहुजनाचे आमचे अख्खे गोंयचे न्ही इंडियेचे लिडर. तांकां हे पयर कोणे खांडेपाराक सांगलें खंय भाशणान की एक केतन भाटीकार फोन करता आनी सांगता जॉब जालो आनी फटींग सांगलें आनी तांकां बाबड्यांक पेडे घेवपाक पयशे नाशिल्ले. म्हाका सांगपाक दुख्ख जाता की 30 वर्सां श्रीपाद भाऊ सारको मनीस सेंट्रलाचो मिनिस्टर जावन बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक जर वयर काडूंक शकलो ना 100 रुपयाचे पेडे घेवपाक, जाल्यार हो फेल्युअर भाटीकाराचो न्ही, हो श्रीपाद भाऊचो फेल्युअर. कारण श्रीपाद भाऊन आपल्या चल्याक झेडपी बसयलो, आपल्या सोयऱ्यांक मामलेदार बसयलो, आपले घरदार बरे मोठे केले, पण ही गोरगरीब केन्ना वयर सरतली? फक्त इलेक्शनाच्या टायमार समाजाच्या नांवार तिकेट मागतली श्रीपाद भाऊ?
तुमकां आमी देवा सारखे मानताले, तुमकां आमी मेळ्यार पांया पडटाले. तुमी तरी ही भाशा आमचे कडेन झरेश्वरा फुड्यान फटींग उलोवचे नाशिल्ले. खूब दुख्ख जालें, कारण तुमकां इतलो मान आमी दिताले, पण तुमी जेन्ना ही गजाली उलयली, तुम्ही जेन्ना तुमच्या चल्या खातीर ताका 5-5 वर्सां तुम्ही झेडपीचो अध्यक्ष करता, जाल्यार त्या गोरगरीब भुरग्यांक तुमकां इतलो स्टेबल करूं शकले ना की तो आपूण स्वताच्या पयशांक पेडे हाडूं शकलो. ही चिंतपा सारकी गजाल. तुमच्या सोयऱ्यांक तुम्ही जॉब दिलो, जो की मला म्हणे एक्स्ट्रा पोस्ट तयार केलो तुम्ही. हे सगळे आतां हांव फाल्यां परवा तुमकां सांगतलो, कारण फक्त समाजाच्या नांवार, लिगसीच्या नांवार मतां मागूं नाका, डेव्हलपमेंटाच्या नांवार माग. रवी नायक सर हे स्वता आपूण पात्रांव जाले, कोणाच्या लिगसीचेर जावना. पण आज तुम्ही पळयात, समाज म्हणटात गोरगरीब भुरगे, हांव म्हणना श्रीपाद भाऊन म्हटला, त्या बहुजन समाजाच्या भुरग्याक पेडे हाडपाक जावना म्हणून. पण रितेश रवी नायक चेअरपर्सन जालो, रितेश रवी नायक कला मंदिर चेअरपर्सन, रितेश रवी नायक शिगमो चेअर कमिटी अध्यक्ष. तुमकां आनी कोण दिसूना? हे चिंतपाक जाय. सो जात धर्माचेर हांव उलोवपाक येवना. वी हॅव कम टू टॉक ऑन द बेसीस ऑफ डेव्हलपमेंट, अँड वी विल सी वॉट डेव्हलपमेंट द गव्हर्नमेंट डज नाव. आता सीएमाक कोण कोण मेळटा, कित्याक म्हाका मेळिल्ल्या घरान सांगला की सीएमान हाडून सांगला म्हाज्या मनशांक तुज्या चल्याक जॉब दा, तुज्या चल्याक जॉब दा. कळ्ळें तुका? सो ह्यो गजाल्यो इतल्यो घडल्या आनी इतल्यो गलीज, डिसग्रेस एंड डिस्टेस्टफूल टू द डेमोक्रेसी ऑफ पोंडा इन गोवा इन इंडिया. अशी जावपाक जायना आशिल्ली गजाली. हांव भाऊकूय म्हणटा की जो कोण मनीस आसा, अशा लोकांचे भाऊ तुका खूब आमी मान दिता. लोकांच्यो ह्यो गजाली ऐकून कितेंय गजाली उलयनाका. भाटीकार निवडून आल्यार तुमी रडटले, हे तुज्या सारख्या मनशाक सोबना. तो एज्युकेटेड जाल्यार आमी एज्युकेटेड. आमी एक्वा थेरपी केला लंडन कॅन्टान, आमी मास्टर्स इन मस्कुलोस्केलेटल स्पोर्ट्स अँड ऑर्थोपेडिक्स केला. तुमच्याच गव्हर्नमेंटान केतन भाटीकाराक सोशल वेलफेअराचो पर्पल फेस्टाचो डायरेक्टर केल्लो. तुमच्याच गव्हर्नमेंटातर्फे आमी इंडियन रेसलिंग टीमी बरोबर किर्गिस्तान, कझाकिस्तान, अमान, जॉर्डन वचून एशियन चॅम्पियनशीप जिखिल्ले, आनी ते सीएमान पोस्ट फेसबुकार घाल्लो. सो वी आर ऑल्सो एज्युकेटेड. संत थंड रावले म्हणून जायना, रितेशाक थंड रावचें पडटा, कारण ताका सगळे मेळ्या हातान. आनी आमी जाणा की गोर गरीब बहुजन समाजाचो भुरगो जाका पेडे हाडपाक जायना, श्रीपाद भाऊ म्हणटा म्हणून, तांच्या खातीर आमी झगडटा. तांकां रक्त मेळचें म्हणून झगडटा, तांकां हॉस्पिटल बरें मेळचें म्हणून झगडटा, तांकां बरें उदक मेळचें म्हणून झगडटा, तांकां बरें घर मेळचें म्हणून झगडटा. पण भाऊ येदो मोठो मिनिस्टर जावनय जर एक गजाली पळोवंक शकूना, जाल्यार म्हाका दिसता हांवें आनी भाऊन दोगांयनी मेळून खांडेपार वचचें आनी अशी विविध घरां दाखयता, जो भाऊ म्हणटा, विविध घरां फोंड्या दाखयता, जे भाऊ म्हणटा, तांकां वयर काडचें. Yes. थँक्यू.